आयज गव्हर्मेंटाच्या आदारान आनी ऑनरेबल सीएमाच्या आदारान फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड केबल फुल्ली ऑटोमॅटिक केबल फॉल्ट लोकेटर डिझायन मॅन्युफॅक्चर अँड सप्लायड बाय बॉट ऑस्ट्रिया कंपनी. हे टेक्नॉलॉजी अशी जशें आमकां सोंपेपणान सांगपाक जशें आमकां आमी पडले जाल्यार एक्सरे काडल्यार नॉर्मल ऑब्वियस फॉल्ट आसा ते कळटा, पूण MRI काडल्यार कॉम्प्लेक्स आनी क्रिटिकल फॉल्ट आसा ते कळटा. तेच पळय हे मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड, कित्याक ही तिनूच जाणां कडेन मशीन आसा ते तेमकडेन जे आसा ते सिंपल मशीन लायक एक्सरे मशीन. पूण हें मशीन आमच्या सरकाराच्या आदारान आमी खुबशे अंडरग्रावंड केला. पूण एक डिसएडवांटेज अंडरग्रावंड केबलिंगाचे की फॉल्ट जेन्ना जाता ताका केन्ना एकूय दीस लागता, 10 दीस लागतात, कित्याक ती मशिनरी आमचे कडेन नाशिल्ली आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेनूय नाशिल्ली. पूण ह्या मशिनान ऑलमोस्ट 20-25 किलोमिटर्स लेगून केबल आसलो जाल्यारूय फॉल्ट कळटा. हाय रेजिस्टंट फॉल्ट, लो रेजिस्टंट लॉट जो वॉटर एरियाक गेलो जाल्यार खूब डिफिकल्ट जाता, कित्याक स्लोली ते वॉटर वता आनी स्लोली फॉल्ट डेव्हलप जाता. पूण तसले फॉल्ट नॉर्मल मशिनान कळना. इट इज लायक फुल्ली लायक कार्डियक कॅथेटरायझेशन लॅब कशें आसता त्या हेजेर आमकां एक्झॅक्टली डायग्नोस्टीक करपाक आनी एक एफेक्टीव इम्प्लिमेंट करपाक तेजे ट्रिटमेंट बऱ्याक पडटा. तेच पळय हे लॅब हे आमचे आसा ती व्हॅन, तितून कसलेय फॉल्ट अंडरग्रावंड केबलीचे विदीन 6 to 8 hours मॅक्झिमम 12 hours वील बी एबल टू फायंड. आनी हे घडून आयले ऑनरेबल सीएमान कडेन मागीर सांपळिल्लो तुमी इतले अंडरग्रावंड घालता फॉल्ट फायंडींग खूब डिफिकल्ट जाता, तुमी कित्याक चिंतला. तेन्नाच आमी अंडरग्रावंड एज वेल एज ओवरहेड दोन आमी मशीन हाडली फॉर ओवरहेड आनी अंडरग्रावंड. दीस इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह मशीन, हाय एंड टेक्नॉलॉजी कसलेय फंड काडूं शकता. हांव सरकाराक थँक्यू म्हणटा, ऑनरेबल सीएमाक सराक थँक्यू, पावर मिनिस्टराक थँक्यू. आनी गोंयकाराक ही बरो रिस्टोरेशन फास्ट जावपाक आदार जातलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इजी सोंपेपणां पडटली रोखडोच फॉल्ट घेवन रिस्टोर करपाक. हे जावन आसलें आमचें फॉल्ट फायंडींग मशीन which is fully automatic, high end and the best machine and first of its kind in Goa. Electricity Department of fault finding machine आज हांगासर हाडला विथ इन फॉरेन टेक्नॉलॉजी. डॉक्टर C. स्टीफन हाणें एक्सप्लेन केला. आमचे पावर मिनिस्टर आमदार आनी रुडाल हे हांगासर आसात. ताचें इनॉग्रेशन मुखारपण आमी आयज केलें. ताणें सांगला त्या प्रमाणे दोन्ही ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंड फॉल्ट फायंडींग मशीन दोन्ही आम्ही ऑलरेडी परचेस केली आणि इन फ्युचर अशा पद्धतीचे फॉल्ट फायंडींग करपा खातीर शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी फॉल्ट फायंडूय करपाक शकतलो आनी ओवरकम करपाक शकतलो. हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की आमी ओव्हरहेड जरी केबल फॉल्टींग जालो जाल्यारूय तेजो फॉल्ट फायंडींग मशीन हाडला तेजेय सुरवात करता. लोकांक लायट गेली तेजी रोखडीच 10 मिनटांनी लायट रिस्टोर जावपाक जाय आणि रिस्टोर जाली ना जाल्यार लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन उलोवपाक लागता. पण हे मशीन अशें की हे मशीन अशा पद्दतीचें आसा की ते फॉल्ट फायंडींग करपा खातीर अप्रॉक्सिमेटली आमी म्हणटात 25 किलोमिटर्स सुद्दां हांगासर लोकेट करपाक शकतले की फॉल्ट एट द 25 किलोमिटर्स. आनी ताज्या उपरांत थंयसर गेल्या उपरांत एक्झॅक्टली तितकोच ओपन करून केबलाचो फॉल्ट आमी फायंड आउट करपाक शकतले. नवीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी हाडल्या प्रमाणे ताका येवपी फुडल्यो डिफिकल्टीज आहा पळय त्योय रिजॉल्व करपा खातीर अशा पद्दतीचे इक्विपमेंटाची गरज आसा. पावर मिनिस्टर डॉक्टर स्टीफन हाणें इनिशिएटीव घेवन अप्रॉक्सिमेटली 3.5 crore स्पेंड करून हें मशीन घेतलां. जे आमी मशीन सेंट्रली पणजेंत लोकेट आसतलें. फाल्यां सकाळी ते सत्तरीन आसूं, पेडण्यान आसूं किंवा काणकोणान आसूं, ज्या जाग्यार केबल फॉल्टी जालो म्हणून कळ्ळो ही गाडी डायरेक्टली थंय वतली. थंय वचून केबल पयल्या जाग्याचेर एंट्रन्साचेर खंय ते चॅक करतले. तेन्ना कळटलें की बाबा 25 किलोमिटराचेर फॉल्ट फायंडींग आसा. तो पर्टिक्युलरली त्या जाग्यार वयतलो वगैरे आनी तितक्याच एरियेत 1 मिटरच्या हातून तो खड्डो खणून तो केबल हो रिप्लेस केलो वयतलो, जॉयंट केलो वयतलो. अशा पद्दतीची टेक्नॉलॉजी आज आमी इंट्रोड्यूस करता. न्यू टेक्नॉलॉजी सातत्यान गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस करत आसा. ह्याय पयलीं PWD डिपार्टमेंटान सिटॅक ही टेक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस केली. त्या खातीर आज परत एकदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर मिनिस्टर स्टीफन त्या टीव्हीचे हांव खूब अभिनंदन करता. आणि आज त्या टेक्नॉलॉजी गोंयांत इंट्रोड्यूस करता. एक मशीन पावतले आपल्या गोंयांत सध्या एकूच मशीन म्हणजे करून आमच्या गोंयकारांक सगळे केबल आतां नवीन घातलेले आहा. केबल घालून हार्डली 10 ते 2 वर्स केबल अशें पॉटेजी केबल जे घालता आमी इट इज अ लॉंग रन. केबल घालता पळय न्ही ते 50 वर्सांचो विजन दवरून केबल घातलेलो आसा. आतां केबल फॉल्टी केन्ना जाता, कोणी तरी केबल तोडलो आनी कितें जालो जाल्यार एक मशीन सध्या तरी खूब